सगळ्या राज्यांनी इंधना वयलो कर उणो करचो अशें सहकाराच्या भावनेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यांनी राज्यांक आवाहन केलां. हाचो जनतेक फायदो जातलोच. राज्यांनी सहकार्य करपाक जाय म्हूण गोंयचो मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला. RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट. तशें भायर थंय पेट्रोलाचेर उलयले स्टेटीनी वेट दिवचे आनी हय स्टेटीनी जेन्ना इट इज एन को फेडरलिझम कॉपरेटिव्ह फेडरलिझम ह्या बेसिसचेर सेंटर आनी ऑल द स्टेट्स सगळे हे चलता तेन्ना वेन गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑलवेज हेल्प्स. तांच्यांनी सांगले त्या प्रमाणे 45% ऑफ द रेव्हेन्यू वीच कलेक्ट फ्रॉम द स्टेट्स वीच गिव बॅक टू द स्टेट. दॅट इज वेन सेंटर रिक्वेस्ट फॉर ऑल द स्टेट्स की तुम्ही वॅट कमी करचो तेन्ना बाकीच्याच कारण कशें आसा सेंटर जेन्ना रेव्हेन्यू बाकीच्या स्टेटींक दिता तेन्ना खंयसरूच कमी करिना. तांचो शेअर्स हो तांकां सगळ्यांक तितक्या पर्सेंटेजीन दिता. म्हणून तेंच्यांनी की वॅट कमी कर म्हटलो तेन्ना तो वॅट बाकीच्या स्टेटींनी कमी करूंक ना. गोंयांत केलो, कर्नाटकान केलो, गुजरातान केलो, महाराष्ट्रान करूंक ना, राजस्थानान करूंक ना. हेंच्यांनी करचो जेणे करून इट इज नॉट बेनिफीट फॉर द इट इज बेनिफीट फॉर द पब्लीक इन दॅट स्टेट पर्टिक्युलरली. म्हणून कमी करचो म्हटला. सो PM had requested